आनी हांव जे इलेक्शनाक लास्ट टायम इलेक्शनाक पळोवला हांव बीजेपीचो सपोर्टर न्हू. हांव बीजेपी जॉयन जालो ना. हांव बीजेपी जॉयन जालो ना. पूण जे हांवें MLA आसतना प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आसतना हे पळय बाणावल्यान पळय हांवें डेव्हलपमेंट केला तो हांव बीजेपीचो उपकारी. तुमी हारे बांदा चोयला. हांवें रस्ते एटलिस्ट निमाण म्हणटे 200 ते 300 कोट्यांचे रस्तेच केले सारके आखे सगळे. प्रमोद सावंत सो आमचो डायनामीक चीफ मिनिस्टर तेणें तेगेले टेनिचरा पडच्यात पळय काम केलां गोंयांत. बीजेपीन काँग्रेसी कळे आनी 40 वर्सां जावन केन्ना जावपाक नासलें. आनी काँग्रेस म्हणटी काबार. काँग्रेस म्हणटी ना उरना ताका चान्सू ना. दे आर नोवेर. ते उठनाय. कित्याक तेमी काम केलां. आमगेले एकूच प्रॉब्लेम कितें ते हिंदू आनी ते कॉमनाल अशें आमी चिंतप. आमी मनीस सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान. जेन्ना मोदी सरकार पावर आयला कितले वर्सांनी 10 वर्सां येतली तो पावर येतरीच आखे इंडियेक पीस आहा ना ते म्हाका सांगा तुमी. तो पावर आयसनमुळे हिंग बॉम्ब जातालो थिंग बॉम्ब जातालो कोण रेल्वेको बॉम्ब कोण एको बॉम्ब फुटलो लोक इनोसंट मरतालो. आज जायना. आज जायना वॉलट तेका. कित्याक जे तेणें ज्यो वस्तू केल्या आर्टिकल 370 जेन्ना तेणें तें बंद केलें तेणें रूट सोदिलो गोंयांत पीस जावपाचो. इंडियेक पीस जावपाचो. इंडियेक पीस जावपाचो रूट सोदिलो आनी त्या रुटाचेर तो आज चलता आनी इंडियेक तेणें पीस जावपाचो.